देवाचो चाकोर येयला देवाचो सेवक हो भाव सायमन रॉड्रिगीस जायते तुमी तेका वळखतात तरी तुमी देवाक हाकानी भाव आमचे बेंगलोरचे पवित्र सभेन एकटो फुडारी आनी बरो भाव करता सगळ्यो इग्रोज माता एकठांय दवरतात आमी आमकां बिलीवर प्रोटेस्टंट तेका इग्रोज माते दिसमांच्या अंडर भाव करता आनी सगळ्या इग्रोजचे प्रोटेस्टंट बिलीवर भाव करता आनी इग्रोज माता एकठांय करता ताची फॅमिली पासून सेवा करता दिव्या आनी तरी तो येयला गोंयचे पासून आनी हिंदी पासून मागणी करपाक खासी मागणी करपाक ताका लागून ताका देवांगा हाडला आमचे सांगाता एक वांटो विवाद मागण्या ब्रदर प्लीज वेलकम इन द डेमो Dear friends, I was not supposed to share the word right now. I just came to see Brother Alvin and Brother Johnson, so spend a little time with them, fellowship with them, pray with them. So it's the Halviti Munda, Shipong yung nalo, about Pagiti, Melpa, Iwan, Shipong yung Munda, it's the Halviti. Praise the Lord. So I will not take more time. I just spent about, God willing, around 30 minutes sharing what has God has put in my heart this morning to share with you. Dear friends, I came to Goa for, as you all of you know, that there was something happening in Goa. The Lord put in the heart that come and spend time in prayer. So the Lord will be done in the nation of India. I came to Goa to pray for the nation of India along with few friends of mine. And the Lord was miraculously, supernaturally yesterday. We went to Ponda and spending time in prayer. The Lord has led us so beautifully. And the Lord will be done in the nation of India. Believe that. आणि स्वतंत्र मुंडा देवान भाषेन मागण्यांचो मेळाव्यान खुशालकायेन बोलले की देव इंडियेचे देशाचे बेसांव Amen. How many people love India? Can you raise your right hand? जी कोण इंडियेच्या देशाचो मोग करता ती हात वर काढा. And I will tell you, the Goans can do great thing for India because the Goa is the only land in our nation where the people from all over the world are coming. Hallelujah. इंडियाच्या देशांतले म्हणटा भारतांतले म्हणटा चड मोलादीक गोंयचे शार म्हणटा आनी ह्या गोंयच्या शारांत म्हणटा कित्याक मोलादीक आख्या संवसाराचो लोक इंडियेक येता तो गोंयांत इंडिया बाबा म्हणटा रावता ताका लागून चड मोगाचें म्हणटा गोंय. As Goa will be blessed by Jesus Christ, the God will bless India more and more. आणि जितलो देव म्हणटा गोंयच्या शहराचेर आशीर्वाद घालता जितलो देव म्हणटा गोंयच्या लोकांक पासून मागण्या पासून गोंयच्या शहराचेर जो आशीर्वाद घालता तो आख्या इंडियेच्या देशाचेर तुका आशीर्वाद देता. So Lord has given more responsibility for you to pray for Goa and pray for India. Hallelujah. ताका लागून म्हणटा आमची जबाबदारी चड म्हणटा गोंयकारांची मागणी करपाक इंडियेच्या देशापासून साल्वार करपाक इंडियेच्या देशाक. So pray every day when you get up in the morning, look at the Indian map and say, Jesus Christ, through Goa, India shall be saved. So सकाळी फुडें उठताच म्हणटा आमी आमच्या घरांत आसावो ना आसूं म्हणटा इंडियेचो मॅप चडशा इस्कॉलांनी आसता घरांनी आसना पूण म्हणटा एक नजर मारून म्हणटा पळोवपाक जाय आनी गोंयच्या शहराक लागून तुजेर आशीर्वाद देंवला अशें म्हणूंक जाय म्हणटा आमी इंडियेच्या देशाक. Amen. Today I would like to speak about how the Lord can do miracles in your life. कशे भाशेन देव आमचे जिवितांत मिलाग्रो करता तें म्हणटा आमी शिकूया. How many people want miracles in their life? Can you raise your hand? कितल्या जाणांक म्हणटा मिलाग्रो जाय तुमच्या जिवितांत जाय. I'm telling you, I will teach you a very simple way the Lord taught me how you can do miracles in your life. आपणाक
कशे भाशेन जेजून शिकयलें तें म्हणटा आपण तेका शिकयता मिलाग्र केली. Gospel of Luke chapter 8 verse 40. लुकाचो अभेसोर 8:40 बोल. Somebody can read in English? By the way, Brother Johnson, God bless you, brother. I'll be here for half an hour. God bless you. Can read this portion? The Bible says, लुकाचो अभेसोर 8:40 जेजू परत आयलो तेन्ना लोकांन जेजूक येवकार दिलो कित्याक सगळीं जेजूची वाट पळोवन आसली. they all are waiting for Jesus. सगळीं जेजूची वाट पळोवन आसली. How many people are waiting for Jesus today? Can you raise your hand? आयज जेजूची वाट पळोवन आसा. Amen. All were waiting. The Lord, Jesus, going to come there. सगळीं म्हणटा वाट पळोवन आसली जेजू येतलो म्हणून. And everybody wants the miracle to happen in their life. आनी सगळ्यांक जाण आसली जेजू येता तेन्ना मिलाग्र जेजू जातलो. And they know that when Jesus is going to bless them, there will be miracle. आनी तांकां खबर आसली जेन्ना जेजू आशीर्वाद दितलो तेन्ना मिलाग्र जेजू जातली म्हणून. But one man took a step of faith. पूण एकट्या मनशान म्हणटा भावार्थाची पावल मारली. Verse 41. आनी औचित जायरस नांवाचो एका देवस्थानाचो अधिकारी आयलो आनी जेजूच्या पांयां पडून आपणागेर घे म्हूण जेजूक प्रार्थूंक लागलो. You know, in the Bible says, the Jairus, the leader of the synagogue, and came and fell at the feet of Jesus. अशें बरयलेलें मेवता की जायरस नांवाचो एका देवस्थानाचो अधिकारी आयलो आनी जेजूच्या पांयां पडून आपणागेर यो म्हूण ताका प्रार्थूंक लागलो. There are more than few hundred people are sitting here right now. आयज 100 मायज लोक हिंगा म्हणटा बसलेलो आसा. But Jairus was very special because he took a step of faith, fell at the feet of Jesus. आनी इतलो लोक थिंगा रावतालो जेजूक येतलो म्हूण आनी तितूंतल्या एकल्याच मनशान म्हणटा फुडें पावल मारलें आनी जेजूच्या पांयां तोळा पडलो. Others were looking at him, Jesus, but Jairus stood and fell at the feet of Jesus. हे सगळो लोक जो रावतालो तो जेजूक पळयतालो पूण एकलो मनीस मुखार सरलो आनी जेजूच्या पांयां पडलो. And he pleaded to the Lord. आनी म्हणटा मागणें प्रार्थून मागलें. And he said, please come to my house. म्हज्या घरा यो म्हूण मागूंक लागलो. How many people want Jesus to come to your house today? कितल्या जाणांक जाय तुमकां जेजू तुमच्या घरा येयलो? Are you sure? तुका खबर Today, आसा? tomorrow you must say, Jesus Christ, I want you to come from this particular meeting to my home. जिंगा हिंगा तूं जेजू आसा म्हाका हिंगा सान तूं म्हाका घरा आयलेलो जाय. You must call Jesus, please come to my house. तुवें म्हणटा मागूंक जाय जेजू मातशें उपकार कर आनी म्हज्या बराबर घरा यो. Jairus fell at the feet of Jesus and pleaded and said, Lord, please come to my house. जायरस ताच्या पांयां पडलो आनी प्रार्थून मागूंक लागलो म्हज्या घरा यो. And Lord so beautifully answered his prayer. That's verse 41. 42. कित्याक 12 वर्सांची ताची एकलीच धूव मरणाचेर तोळून आसली आनी वेता आसतना लोक ताका शेंसतालो. And the Bible says, when he was praying, he had only one lovely daughter, 12-year-old, and she loved so much. Please, Jesus, come and touch my daughter. प्रार्थून तो जेजू लागीं मागतालो कित्याक ताका 12 वर्सांची ताची एकलीच धूव मरणाचेर तोळून आसली. And the Bible says, Jesus went with him. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजू ताच्या फाटल्यान गेलो. As he was going, आनी जसो तो वेतालो the large number of crowd were there. लोक ताका जो लोक सोरभोवती आसलो Everybody surrounding Jesus. सगळे जाण ताका बेडो घालून आसले. And the Bible says, आनी पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा there's one woman who was looking for Christ. एक वस्तोरी जेजूक सोदताली. 2000 years ago, 2000 वर्सां पयलीं the women were not come close to men. वस्तोऱ्यो दादल्या मुखार येनासल्यो. It was very difficult for a woman to come near to the man. वस्तोरेक दादल्या मुखार येवपाक सोबनासलें. This woman was suffering for many years ही वस्तोरी जायतीं वर्सां त्रास भोगताली. because the blood was flowing from her body. No doctors could help her. कित्याक कुडींतल्यान तें रगत भायर सरतालें आनी दोतोरांच्यान कांयच बरें करूंक जायना. Somebody might have told, please go and touch Jesus, you will be healed. कोणें जायते जाणांनी तिका सांगलें, कोणें तरी तिका सांगलें आसतलें म्हणटा वच जेजूशी आनी ती बरी जातली. She was not ashamed about men there. ती लोजेक पडोंक ना
दादल्याच्या She is focusing on Jesus. तिचें ध्यान मन जेजूचेर आसलें. I must touch Jesus. हांव फकत जेजूक हात लायतली. I must touch the Lord. हांव फकत जेजूक हात लायतली सुमयाक. How many people want to touch Jesus today? कितल्या जाणांक आयज जेजूक हात लावंक? I'm telling you, you can touch many men and women, but one thing I tell you, please say, Jesus, I want to touch you right now. आमच्यानी म्हणटा जायत्या दादल्यांक आनी बायलांक देवाच्या मनशाक हात लावंक जाता, पूण आयज तूं उलो मार म्हणटा जेजूक हात लावंक जाय. I must touch the Lord. हांव जेजूक हात लावंक सोदता. And among all the men, आनी सगळ्या दादल्या मुखार the lady came in the back. आनी ती वस्तोरी फाटल्यान सान येयली. She wanted to touch Jesus. जेजूक हात लावंक ती येयली. Because she come in the front, the disciples not allowed her. कित्याक जोरी तर ती फुडल्यान आयलोली ते शीस आसतले ते तिका कुशीन काडटले. Don't come near Jesus. जेजूशी येयनाका. But she was very clear. पूण ती सारकी जाणा आसली खंयच्यान वचपाची. Her faith was moving to touch Jesus. भावाट तिचो वेतालो मुखार जेजूक हात लावपाक. And the Bible says आनी पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा she could touch the robe of Jesus. तिच्यान फकत अंगोस्ताक हात लायलो. She couldn't touch the body of Jesus. जेजूचे कुडीक ती हात लावंक पावंक. But she could touch the robe of पूण Jesus. जेजूच्या अंगोस्ताक हात लायलो. Can you read the verse, next verse? Yeah. Can you read 44? Yeah. त्या वेळार जेजू फाटल्यान येवन ताच्या आवरणाचे अंगोस्ताचे देगेक तिणें हात लायलो आनी तिचें रगत बेतालें तें रोखडेंच थांबलें. And then immediately healing took place. आनी सोडसोडीत म्हणटा रोखडेंच तिचें रगत व्हांवपाचें बंद जालें. How many people looking for healing today? Can raise their hand. You want healing? कितलीं जाणां आयज बेगोणी I'm telling your friends today, when the worship goes, the Lord Jesus, I want to close my eyes, I want to touch. जेन्ना देवाची वाखाणी आनी स्तुती देवाक आमी बुजतांव तेन्ना म्हणून जाय आमी म्हणटा जेजू म्हाका तुका हात लाव. And as you touch the Lord, आनी जसो म्हणटा तेन हात लायलो. healing will instantaneously go to worship the living God. आनी जेन्ना आमी स्वत मानता आमी जेजूक हात लायताय त्याच वेळार ती बेगोणी आमची भितर You मावता. can read the next verse. आनी जेजून विचारले म्हाका कोणे हात लायलो. Continue. आनी आपणे लावूंक ना म्हूण सगळ्यांनी म्हटल्या उपरांत पेद्रून म्हटलें गुरुजी तुजे भोंवडी कितली गोडी आनी सगळो लोक तुका चेंचता. And the Bible says very clearly, the disciples was very clear, nobody touched Jesus. पेद्रूय म्हणटा सारको कोणेच हात लावंक ना म्हूण जाणा. He must be thinking God has gone out of mind. देवा जेजू कितें जालां तुका आयज कोणे हात लायलो. He must be thinking God does not know what's happening surrounding him. तेका खबर ना तर कितें जाता ती सगळी लूट तेका चेंचता आनी जाता कोणे हात लायलो काय म्हूण. Some of us here don't know what's happening in your life. जायते जाणां आमकां खबर ना आमच्या जिवितांत कितें जाता तें. But Lord knows what's happening in your life. Do you agree with me? पूण जेजूक आमच्या सुम्याक म्हणटा खबर आहा आमच्या जिवितांत कितें चलता तें. And God wants every one of you today to be healed and blessed. आनी दोन एकल्याक जेजूक जाय आमी बेसांवांनी उलोवली आमची बेगोवणी जाली. Only in faith you must touch the garment of Jesus today. फकत भावार्थान आमी जेजूच्या वस्त्रांकूच हात लायल्यार पुरो. And next verse 46. आनी जेजून म्हणलें कोणे तरी म्हाका हात लायला कित्याक म्हजे भितरलो एक गूण भायर सरला म्हूण म्हाका कळ्ळें. The Lord says now that somebody touched me there, the power has went through me. जेजू म्हणटा कोणे तरी म्हाका हात लायला कित्याक म्हजी पदवी म्हजो एक गूण भायर सरून गेला. When you touch Jesus, जेन्ना आमी जेजूक हात लायता the anointing of Christ is going to leave him. The anointing of the Lord will leave him and touch you. जेन्ना आमी जेजूक हात लायता तेन्ना देवाची मागणी जेजूची मागणी जी जेजू भितर आसा ती भायर सरून आमकां आमचेर येता आनी आमकां पेकयता. The power of the Spirit will leave him and touch you. देवाची पदवी ताचे भितरली भायर सरतली आनी आमकां आमचे भितर सरून आमकां पेकयतली. And all your problems get solved today. आनी सगळे तरेचे त्रास कोश्ट आसात ते दुयेंसां आसात ती म्हणटा आयज भायर सरतली. Today you must not leave this place. Says Jesus, I will not leave this place without touching you. आयज जी आमी येयलोलीं आसात ती आमी भायर सरून उपकारना जेजूक हात लायल्या बरोबर आयज. He will say, Lord, I will not go tonight also. Please touch me and come to my house. म्हाका तुका हात लावंकूच जाय म्हाका तुका म्हज्या घरा व्हरपूच जाय. And then the Lord will come and anoint you, and the Spirit of the Lord will come and bless आनी you. असली जीत घेवन बसल्यारूच म्हणटा शिरून तुजेर आशिर्वाद आनी बेसांव येवंकूच जाय. Next verse. आनी जेजून म्हणलें
आपूण आतां सापडलीच म्हूण पळोवन ती बायल कांकून आयली आनी जेजूच्या पांयां पडून आपणें कित्या पासून ताका हात लायलो आनी कशी त्याच वेळार आपूण बरी जाली आनी सगळ्या लोकां उंची तिणें सांगलें. The Bible says that the woman and stood up before the Lord. She said, I am the one who would heal. ही वस्तोरी मुखार चल्ली, कांपली म्हणटा, भियोन म्हणटा मुखार चल्ली आनी त्या जेजूच्या पांयां पडून आपणें कित्याक लागून जेजूक हात लायलो आनी हात लायले म्हणटकच कशी आपूण बरी जाली सगळ्या मुखार ताणें सांगलें. When you come tomorrow morning, फाल्यां जेन्ना आमी येतलीं, when the Lord has healed you today and blessed you today, जेन्ना जेजून तुका स्वत म्हणटा, आयज तुका बेसांव दिलां, तुका पेकयलां म्हणून, and you say, come tomorrow morning, say, I want to give the testimony. आनी तूं फाल्यां येता म्हणटा जाल्यार फाल्यां तुका भवायकी दी. You must tell Jesus done this miracle. हे जेजून म्हाका काल केलें अशें म्हणून. How many people going to give the testimony tomorrow? कितलीं जाणां तुमी फाल्यां येवन भवायकी दिवपाक तयार जातलीं? आयज जेजून तुमी हात लायतलीं, आयज आशिर्वाद मेळटलो, फाल्यां कितलीं जाणां तयार आसात येवन सांगपाक? Are you sure right tomorrow? Tomorrow you should come before the people and tell, Christ touched me and healed my family. ही पोस्टोरी सोडसोडीत येवन भवायकी दिवंक लागली आमकां खात्री आसा काय म्हणटा आमी जेजूची जेजू पासून भवायकी दिवंक And I found Goan's women are very stronger. आनी आपणे म्हणटा पयल्या वस्तोरी आमच्यो गोंयच्यो म्हणटा चड खोडेकार म्हणटा. Goan's women are very dangerous also. कापस्ताचे आनी म्हणटा थोड्यो म्हणटा सारक्यो Very strong people. Stronger than men. दादल्या म्हणटा चड. So tomorrow when you come with the Lord and the miracle, please come tell Brother Johnson and the Aldrin, I want to share the testimony. Tomorrow, if the Lord would do many miracles, you must come and tell Brother Aldrin, give me the mic, I'll share the testimony. फाल्यां म्हणटा जबरदस्तीन तुमी सांगूंक जाय आमकां ब्रदर आमकां भवायकी दिवपाक जाय काल जेजूक हात लायलो कितें तरी जालां आमच्या जिवितांत. You know why? You look at the next verse, verse 48. आनी जेजून तिका म्हटलें, दुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, शांतीन वच आतां. Jesus says, because of your faith, you got healed. Correct no? तुज्या भावार्थाक लागून तूं बरी जाली, जेजू म्हणटा. How many people got a faith in Jesus now? कितले जाणां भावार्थ येयला जेजूच्या? Are you sure you got a faith? तुका I'm telling your friends, you got a faith. Jesus is going to come to your home today. आमी म्हणटा आमच्या शेजाऱ्याक सांगूया तुका भावार्थ आहा, जेजू तुज्या सांगात आयज घरा येता. Lord, Christ will walk inside a house and do lots of miracles tonight. आनी जेन्ना तूं घरा येता तेन्ना जेजू तुज्या बरोबर येता, तुवें आपयला जाल्यार आनी तुज्या घरांत तरेतरेच्यो लागणेच्यो जपां. But you must have faith and you must call it. पूण तुका भावार्थ आसूंक जाय म्हणटा आनी तुवें ताका आपोवंक जाय म्हणटा. Are you got a faith in Jesus? Do you want to call him? Oh, let's look at the next one. Verse 49. तुमकां भावार्थ आहा, तुमकां ताका आपोवंक जाय काय म्हूण तो विचारता. Now, verse 49. तो उलयता थंयच आसतना कोण एकल्यान देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागे ठाण येवन हाका सांगलें, तुजी धूव भायर पड, गुरुजीक आनी त्रास दिवं नाका. It's all happening. The servants are coming from Jairus' house and they're telling to his Jairus, your daughter is, don't trouble the master. जायरसाच्या घरांत सावन चाकर येतात आनी जायरसाक ताका सांगात की दूध तुजी भायर पडली आनी जेजूक त्रास दिनाका. I'm telling you, dear friends, Jairus still had a faith. The Lord would do the miracle. जरी आसतना ताणें ती खबर आयकली, तरी आसतना जो भावार्थ तो घेवन येयलो, तो भावार्थ ताणें सोडून दिवंक ना म्हणटा, तो भावार्थ ताका आसलो. He knows that when the Lord comes in, he will wake up his daughter. जेन्ना ताका खात्री आसा, जेन्ना जेजू ताच्या घरा येतलो, जेजू ताका जितो करतलो. Don't look at the circumstances what happening in the family. आमच्या घरांत कितें चलता, कितें मेलां, कितें कुसलां, कितें त्रास जाल्यात तें म्हणटा आमी घेवन बसचे न्हय. But the Lord will do the miracle tonight. पूण देव आयज मिलाद करूंक तयार आसा. And you will come back and testify before the people. आनी आमी म्हणटा येवन फाल्यां लोकां मुखार सगळें सांगूंक जाय. Jesus says in verse 50, पूण जेजून हें आयकून चेडवाच्या बापायक म्हटलें, भियों नाका, भावार्थ मात दवर, तें बरें जाता. Jesus said, fear not. भिये नाका, जेजून म्हटलें. Can you say fear not? भिये नाका. Fear not. सगळीं म्हणटात भिये नाका. But believe. भिये नाका, सोडमान. Today you must say, Jesus, I am not feared for nothing. I believe in your name. सगळीं आमी म्हणुया भियो नाका. हांव भियोचें ना. फकत भावार्थ दवरता जेजूचेर. And as you believe in Jesus, आनी जशी आमी स्वत मानता जेजूचेर, Lord will do the miracle.
जेजू मिलाग्र करता and you experience supernatural thing in your family. आणि स्वयंपावरती देणी स्वयंपावरती मिलाग्र आमच्या जिवितांत घडटा Lord will do great things. देव स्वयंपावरती मिलाग्र आमच्या घरामेन करता Yeah, you know, I want to tell you a short story about my own self. आपणाचीच म्हणटा एक गवायती सांगता My son is studying in 12th. 12वेक म्हणटा आपलो भुरगो आसा He's a basketball player. सॉरी Basketball player. बास्केटबॉल प्लेयर म्हणटा एकदम हुशार He is quite tall, 6'2" already. He's 16. 6'2". तो म्हणटा बरोच लांब आहा 6 फीट 6'2". 6'2". He must be 6'2", must be close to that. What's your height, brother? 6'6". 6.6. Oh, 6'6", my goodness. God bless you. Be there. सो 6.2 म्हणटा तो चेडो इतली लांब आहा आनी म्हणटा बास्केट And he's a very good guitarist, excellent guitarist. आनी एकदम बरो गिटार वाजयता म्हणटा But not studying. पूण शिकना म्हणटा 12th standard. 12वेक आहा 12th standard he's studying and teachers are telling him, your son is intelligent but don't not study. चेडो म्हणटा एकदम हुशार आहा तुजो पूण शिकना He's playing early morning break, basketball, you go to the classroom. सकाळी कितें उठोन म्हणटा तो बास्केटबॉल खेळटा पूण क्लासीक येवन म्हणटा न्हिदता I told the teachers there, आपल्या म्हणटा टिचरीक सांगलें thank God he's studying in your school. If would have been, I'm worse than it. तेणें सांगलें बरें जालें म्हजो चेडोच तुमच्या इस्कॉलांत आहा जरी तर हांव इस्कॉलांत आसलो आपण म्हणटा तेज्यावन पास I was very mischievous boy. आपण म्हणटा चड मस्ती करतालो But the Lord worked miracle in his life. Lord worked miracle in his life. In his life, in my life. स्वताच्याय म्हणटा जिवितांत देवान मिलाग्र केली Because we had faith, Lord will do the miracles in Emmanuel's life. कित्याक आपणाक म्हणटा आमकां म्हणटा आपणाक आनी आपणाचे बायलेक म्हणटा भावार्थ आसलो देव ताच्या जिवितांत मिलाग्र करता Last 3 months of his exam, he left the basketball, only played guitar. He said, Papa, I want to do CA, I want to get good marks. जेंचे देवान मागणे आयकल्या भशेन म्हणटा 3 म्हयने एग्जामीक आसले तेन्ना म्हणटा बास्केटबॉल खेळपाचें सोडून दिलें आनी फकत मातशा वगत गिटार वाजोवपाक लागलो आनी सांगूंक लागलो पापा मामा आपणाक बरे मार्क्स घेवन पास जावपाक And then the results came, he got 82% mark ISC and got through a very good college in Bangalore. आनी हे भाशेन शिकून म्हणटा 82% म्हणटा मार्क्स पडले आनी बरे कॉलेजीस म्हणटा ताका एडमिशनूय मेवलें The other teachers are looking at the marks, is it belong to Emmanuel or somebody? आनी इमॅन्युअल ताच्या पुताचें नांव हालेलुया आनी टिचर म्हणटा तोटाकून पळयतात म्हणटा बोर्डाचे जे मार्क्स आहा ते खरेंच तेजे इमॅन्युअलाचे काय आनी कोणाचे If you got a faith, Lord can do the miracle today. जरी तर तूं मागणी करून म्हणटा जाल्यार देवान मिलाग्र करून Jesus said, जेजून म्हटलें fear not, भिये नाका believe in me. स्वत मान म्हणजे Very, very simple. Do you agree with me? God is asking a simple thing from you, not asking money. जेजू म्हणटा सारकी धाकटीशी गोष्ट मागता भावार्थ मागता दुडू आनी आमचे गिरेस्ताय मागिना म्हणटा Verse 51. घरा पावतोच पेद्रू जुआंव आनी जाको आनी चेडवाचो आवय बापूय हांचे भायर कोणाकूच आपणा बरोबर भितर वचून जेजून दिलें ना Very interesting this one. In the Bible says, Jesus went inside the place and told only Peter, John, James, mom and dad to enter the place. Correct? No? Peter? Can you say Peter? John, James, and the mom and dad. सो जेजू जेन्ना घरा पावलो जायरेसाच्या तेन्ना म्हणटा फकत पेद्रू जुआंवाक आनी जाकोबाक आनी चेडवाच्या आवय बापायक भितर घेतले म्हणटा तेंच्या घरान Can you imagine other disciples would have felt bad? दुसरे बराबर आसले तेंकां वायट दिसलें आसतलें म्हणटा When he went to Gethsemane, it was Peter, John, James. जेत्समनीच्या मोण्यान जेन्ना जेजू रगत मेलो तेन्नाय कोणाक गेले तीग जाणां हेंकांच पेद्रू जुआंवाक आनी जाकोबाक तो घेवन जेत्समनीच्या मोण्यान फुडें गेलो In the Mount of Transfiguration, it took Peter, John, James. वतून जेन्ना तेजे आदी जेन्ना ताचें रुपांतर जालें तेन्नाय म्हणटा तो हे तीग जाणांक घेवन गेलो पेद्रू जुआंवाक आनी जाकोबाक Lord being God himself, I'm asking a question, you want to answer the question, why he kept these 3 people? जेजू देव आसोनूय म्हणटा ह्या मनशाक कित्याक घेवन भोंवतालो आपल्या संगाताक What was that? That he said these 3 disciples had tremendous faith in Jesus. कित्याक त्या तिनूय
मनशान म्हणटा पेद्रूक जोमाक आनी जाकोब देवाचेर व्हड भावार्थ आसलो. So when you pray for somebody, जेन्ना तूं कोणा पासून मागणें मागता, don't take somebody who does not have faith in Jesus, please. Are you with me? जो कोण स्वत मानना तेका बराबर व्हरो नाका म्हणटा मागणें. He may look amazing man of God. If he does not have the faith in Jesus, please don't take him. तेका तो कडेन बरो भावार्थान बोललो दिसत म्हणटा, बरो कडेगान दिसत म्हणटा, पूण जर तेका भावार्थ ना जेजूचेर जाल्यार तेका व्हरो नाका बाबा. And the Lord looked the mother and the father. आनी जेजू म्हणटा आवय बापायकूय वखदा भितर. Because the mother and the father is prayed for the miracle of the daughter. कित्याक तेका खबर आसा आवय बापायक जाय धूव जिवी जालोली. When somebody is dying in the ICU, take the people of faith and the family who call you, miracle will happen. जेन्ना तूं म्हणटा आयसीयूआंत कोणाची मागणें करूंक येता, जो मरणाचेर तोंडीर आसा, तेन्ना म्हणटा तूं वच भावार्थान बोललेल्या मनशाक घेवन आनी तेच्या आवय बापायकूय वच, कित्याक ती तेजे पासून मागता. Death will come back to life. तो मेलो मनीस जितो जातलो, मरता मरणाचेर तोंडीर आहा तो मनीस. So when you're going back home, जेन्ना आमी घरा वयता, take the people of faith with you for prayer. भावार्थाच्या मनशाक घेवन घराबरोबर वच. And say, Lord Jesus, please answer the prayer. आनी जेजूक माग म्हणटा खालतीपणी आमचे मागणे आयक. In the Gospel of Matthew chapter 18 verse 19, मातेवाचो हांवेसर 18:19. 18 chapter verse 19. आनी एक पावल हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीय गोश्ट मागूंक एका मनाची जायत जाल्यार सरकार आसा तो म्हजो बाप तुमकां दितलो. Amen. Jesus says, when two or three people agree, the Father will answer your prayer. दोग जाण कोणूय संवसारांत कसलीय गोश्ट मागतात तेन्ना एका मनाची जाता तेन्ना स्वर्गीचो बाप म्हणटा तो दिता. I've seen nowadays I've seen in my life. हे दिसांनी म्हणटा आपणे पयला म्हज्या जिवितांत My wife's prayer is more powerful than my prayer. म्हज्या बायलेचें म्हणटा मागणें चड पदवेदार म्हज्या मागण्या परस. Every prayer she prayed along with is answered in the name of Jesus. जितली मागणी ती म्हज्या संगाता केल्या देवान ती म्हणटा मागणी एक पूर्ती केल्या. She got a tremendous faith in Jesus. जेजूचेर म्हणटा एकदम चड भावार्थ. So whenever I have a problem, I sit with my wife and pray. जेन्ना म्हाका कितें त्रास येतात तेन्ना म्हणटा म्हज्या बायले सांगाता मागणी. And whatever you prayed is answered. आनी Whatever you prayed is answered. जितली मागणी केल्यान म्हणटा बायले सांगाता ती देवान मागणी आयकल्या. If in your home your husband is got a wife got a faith in Jesus, hold his hand and pray. जरी तर तुका घोव आहा बायल आहा जाल्यार म्हणटा भावार्थान एकठांय जावन हात जोड तेजो म्हणटा आनी मागणी कर. Every moment in your bedroom miracles are happening. जो उगडास कर म्हणटा दोर तुज्या बेडरूमान दोर एकाच्या बेडरूमान म्हणटा मिलाग्रो जाता. You know why the next verse? Read the next verse. Verse 20. Yeah, somebody can read. कित्याक दोगां वो तेगां जाणां, कित्याक दोगां वो तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतील थंय तांचे मदीं हांव आसां. Jesus was the five people were there. Peter, John, James, mom and dad. The Lord was there. The miracle took place. Hallelujah. जेजू, पेद्रू, जुआंव आनी जाकोब आनी ताची आवय बापूय जायरसाची बायल आसली आनी म्हणटा मिलाद देवान केली. Is it difficult to do miracles? मिलाद जावपाक म्हणटा चड त्रास पडटात. Very simple. You don't need to pay money. You don't need to go anywhere. Bedroom you sit. Have a nice cup of coffee. Don't take drink. Go and people allowed to take a little bit. Go and finish. गोंयकारान म्हणटा फेणी घेवन मागणी करतात आसतली म्हणटा. No, don't take the penny, but take मागणी करी two नाका. of it and three of you, four of you spend time in the bedroom and pray. And I'm telling you, the Lord is there. And every prayer you pray in His name, all answered in the name of Jesus. देवाची मिलाद आमच्या जिवितांत दिसती पडपाक म्हणटा. देवाक दुडू नाका, देवाक आमची कांय गिरेस्तकाय नाका, देवाक फकत जाय म्हणटा दोन मनां एकठांय जालोलीं, दोन वो पांच वो जितले म्हण आहात ती एका मनाची जाल्लीं आनी मागणे केलेले आनी तसले मागणे केलेले देव म्हणटा बरयलेलें आसा. हांव तुमकां दितलो कित्याक दोगां तेगां एकठांय आसात तांचे मदेकात हांव. With the three more words, I'll close the teaching. You can go back to Gospel of Luke, chapter 8, verse 41, 51. Yeah. Then verse 52, something is it. Yeah.
सगळो लोक चेडवा खातीर रडटालो आनी विलाप करतालो पूण जेजून म्हटलें रडू नाकात चेडू मरूंक ना तें न्हिदलां. What did Jesus say? You look at all the people are crying there. जेजून दुखी पडटा सगळीं रडटात ती. Lord said, don't cry. She's alive. जेजून कितें सांगता रडू नाकात चेडू मरूंक ना तें न्हिदलां. Whenever somebody is sick in your family, don't cry. Worship the Lord. जेन्ना तुज्या घरांत कसलेय त्रास येता दुयेंत पडटा कोणूय मोडटा म्हणटा रडो नाका. Rejoice in the Lord. संतोष करीत जा. Again I say rejoice. आनी परतून म्हणटा संतोष करीत जायात. More than rejoice, more than anointing. जितलो आमी म्हणटा संतोष करीत जाता तितली देवाची मागणी आमच्या जिवितांत चड येता. Don't weep. रडो नाकात. Don't cry. रडो नाकात. More you weep, more you cry, you think that Lord can't do the miracle. जितली आमी रडटा आमी देवाक दाखयता तूं कांयच करूंक पावना तूं कांयच करूंक शकना म्हणून. Today you get up in the morning, you put the nice shoes, close the door and start dancing before the Lord. Say, Lord, you doing the miracle this morning. बरे भाशेन सकाळी फुडें उठून म्हणटा न्हेसोंक जाय मोचे घालूंक जाय आनी देवाक वाखाणूंक जाय नाचोंक जाय आर्गां दिवंक म्हणटा. You will आयज get आमच्या घरांत कितें तरी नवें करता बेसांव दिता. Amen. And you will get a good fitness. Your stomach will see my stomach is better now. Last time I think I did a big over. Understand that when you worship the living God, praising Him, and Lord God will do the miracle. You are dancing, become the miracle service. Are you with me, dear friends? आपण म्हणटा जितलो देवाक आर्गां दिता आनी मागणी करता वाखाणटा देवाच्या आजीरपणा मुखार म्हणटा आपण नाचता तितलें म्हणटा म्हजें पोट देखून पयलें मोटें जालें तें म्हणटा आतां बारीक जालां. But go once, don't weep and cry. Go once, don't weep and cry. गोंयकारां म्हणटा ती रडलोली ती पडोंक ना. Today onwards, no weeping, आयजसान म्हणटा रडटात जाल्यार रडो नाकात. no crying. रडूंक नाकात. One thing I saw in Goa, which I observed, in Goa I observed one thing in Goa, something special. कितें तरी म्हणटा आपणे गोंयांत बरें पयलां. Somebody dies in the family, you wear the white dress, the black dress, you don't know, for 1 year. कोणूय मेल्यार म्हणटा आमी कितें घालतात कांय घालतात. कितले म्हयने घालतात 1 वर्स घालतात म्हणटात. But the Bible says, Jesus says, जेजून म्हणला don't weep, रडो नाका don't cry. रडो नाका. More you weep, more you cry, God will not answer. जोरी आमी जितली आमी रडटात आनी दाखयतात देवाक तुमचेर आमी काचें ना कांय करूंक जायना. जो कोण मुरगडटा जो कोण संतोशान बसता देवाक आर्गां दिता तो दाखयता देव भाव करता देवाची पदवी भाव करता. When we lost our father in 1975, my dad, I lost in 1975. 1975 वर्सा म्हणटा आपणाचो बापूय स्वर्गार गेलो. For 10 years, we are crying. 10 years we cry, weeping. 10 years. We used to go every Sunday, we used to go to the cemetery and pray there. 10 years. Original from Goa. 10 वर्सां म्हणटा ती भंडार वचून रडटाली पायच्या. Any day required to go to that place, kneel down, and 1 hour to pray in the cemetery before where my dad is buried. And nothing worked for 10 years. I never heard it. 10 वर्सां म्हणटा शिमितीत वचताली बेताली टिवी घालताली आनी 1 वर म्हणटा रडटाली तिका मागणी करताली आनी म्हणटा कांयच एक बरें जिवितांत आमच्या घरांत जावंक ना. When I lost my mom in 1994, we enjoyed because she got to heaven. We had a celebration of her birthday of 75, cutting the cake. We are praising God. God done miracles, supernatural things. In 94. In 1994, आता ते 1975 पायचे बाबा संतालो पाय स्वर्गार गेलो. 1994 आता जेन्ना तेची माय गेली म्हणटा तेणी म्हणटा माय गेली म्हूण स्वर्गार गेली पूण सुशांतकायेन संतोशान म्हणटा तिची केक कातरली 70 आनी 5 वर्सांची. So please don't feel offended. Some of the Goans I can see you wearing your black dress. Don't offended. I'm telling my own life story, please. आपण तुमकां म्हणटा मागता तुमकां वायट दिसोंक नाका म्हणून आपण सांगता. काळे घाली नाकात कोणूय मेलो जाल्यार म्हणटा संतोशान जियेयात. आपणे केलां तें पुरो म्हणटा. We support for 10 years. 10 वर्सां म्हणटा आमी दूख काडलें आपल्या पायचें. Verse 53. Verse just quickly. आनी लोक ते मेला म्हूण जाणो आसलो देखून
ताच्यो मुस्कोऱ्यो करूंक लागले, जेजूच्यो मुस्कोऱ्यो करूंक The लागले. Lord says, today you're going to laugh at me. Why this man is talking wonky? Jesus, the Lord Jesus, why you are telling not to weep? तांकां खबर आसली ते चेडून मेला म्हूण आनी जेजू आतां सांगता चेडून मरूंक ना, तें न्हिदलां अशें म्हूण सांगता म्हूण जेजूच्यो लोक मुस्कोऱ्यो करूंक लागले. Verse 54, quickly. पूण चेडवाच्या हाताक धरून जेजून मोठ्या ताळ्यान म्हटलें, चेडवा उठ. The Lord said to that girl, get up. And she got up. जेजून त्या चेडवाक म्हटलें, चेडवा उठ, आनी तें चेडून उठलें. ताचो जीव परत आयलो आनी तें रोखडेंच उठलें. तेन्ना ताका कितें खावंक दियात म्हूण जेजून सांगलें. The Bible says the Holy Spirit of her came back again. She came back to life, and the Lord said, give her some nice chicken biryani. जिबी ताचे भितर परतून आयलें, देवाचो आत्मो परतून ताचे भितर आयलो आनी जेजून म्हटलें ताका कितें तरी बरें खावंक दियात. Today, dear friends, and worship the Lord, praise and glorify Him. And say, Lord, no problem is greater for Christ. He will solve all your problems in the name of Jesus Christ. आयज म्हणटा आमी संतोशान मुरगडुया, देवा कार्यानुया, वखाणुया, जेजू जेजूक आमी हात लायतात म्हूण, जेजू आमच्या घरा येता म्हूण आनी विचित्र भुस्मितां आनी उचोरिया आमकां दिसती पडटा. The closing, I want to ask you, how many people believe in Jesus Christ? Can you raise your hand? जी कोण जेजूचेर स्वत मानतात ती म्हणटा हात वयर काडटली. How many people want to call Jesus home today? कितल्या जाणांक जेजूस घरा हाडपाक जाय आयज? I'm telling you, dear friends, even before you reach there, the Lord is waiting, is welcoming you. आपण तुमकां सांगता की आयज तूं जरी तर जेजू घरा येयलो जायो जाल्यार तुमकां आपण खरेंच तुमकां सांगता तूं घरा पावचे आदी जेजू तुवें आसतलो तुका येवकार दिवपाक. First time you find Christ is hugging you and embracing you, take it to your own home, saying that I've done all the miracles in your family. The Lord will embrace you in your own home and take you all over the house of yours, and He will say, I did all the miracles because you invited me to your house. आनी आयज म्हणटा जेजू आमकां घरा रावता आसतलो भितर सदच्या वेळार आनी म्हणटा आमकां भिगोयतलो आनी आमकां आख्ख्या घरांत घेवन भोंवतलो आनी सांगतलो पळय हांवें कितें कितें तुज्या घरांत केलां तें लागलें. Dear friends, I got one prayer to closing to do where I need your support. आपणाक म्हणटा एक मागण्यांचो आदार जाय तुमकां सांगता. JCLM is a ministry blessed by God through Brother Johnson and all his brethren and doing a marvelous job all over the world. देवान म्हणटा हे देवाचे सोबेक ब्रदर जॉन्सनाचे उद्देशी आख्ख्या संवसाराक म्हणटा बेसांव घातलेले आसा. And the Lord is using more and more JCLM in everywhere in the world. आनी हे जेसीएलएम उद्देशी ब्रदर जॉन्सनाच्या वावरा उद्देशी आख्ख्या संवसाराक म्हणटा बेसांव गावता देव उपकार करता. Today we must all together pray. There will be amazing anointing on the JCLM, the amazing oneness among the believers and the leadership, so that the anointing will flow much more powerful than what it is today right now. आयज मागण्याक आदार जाय म्हणटा आमच्या एकवटाक पासून मागणे करपाक आनी सगळे स्वत मानतात ते आमी सगळे एका मनान स्वत मानपाक जेजू क्रिस्ताचेर आनी परगट करपाक जेजू क्रिस्ताक. The Bible says, when 120 of them along with Mother Mary and disciples prayed together, there is a oneness of one God, the anointing will flow all over. पवित्र पुस्तकात अशें बरयलेलें आसता मेवता की 120 सांची सायबी माई सांगता एकठांय जाले आनी मागताले तेन्ना पवित्र आत्मो आयलो तांचेर आनी म्हणटा व्हडली व्हडली वजापां आनी सगळी सुरवात जाली क्रिस्ती धर्माची. I pray for one thing today. आपण एकाच कारणापासून मागता All the 120 elders from all over the world will come to this place. 120 जाण सगळे वडील म्हणटा अख्ख्या संवसाराचे म्हणटा ह्या जाग्यार येतले. All will join together, सगळे जाण एकठांय जातले. fast and pray for 1 week. एक सुमोन म्हणटा उपास करून मागणे करतले. Hold their hands together. दोगांय हात धरतले म्हणटा एकामेकाचे. The oneness comes in the ministry. Oneness comes in the आणि ministry. हे भाशेन एकवट आमच्या या कार्यात येवपाक. And the fire of the Lord comes upon 120 of them. आणि 120 जाण वडिलांचेर म्हणटा देवाचो पवित्र उजो देंवतलो. And JCLM members will go all over the world to preach the good news of आणि हे Jesus. भाशेन या आणि हे भाशेन हो वावर म्हणटा अख्ख्या संवसाराक वेतलो.
Do you believe this? तू सत मानता तुका हें जाय जालेलें Because if you believe this, only will happen. जरी तर तू सत मानित जाल्यार तुका हें जाता How many of you believe this? Can you raise it? कितलीं Can जाणां you raise both hands together? Can you all stand for a moment? सगळीं आमी उबीं You रावया will hold the hand of each other एकामेकाचे तुका आमी हात धरुया in oneness. And you are going to pray that all the elders of the ministry from all over the world will come to this place and they fast and pray, and the Lord, the more the Holy Ghost will freshly fill the group. And the world over they will go. एका मनान आमी एकामेकाचे हात धरुया एका मनान सत मानून की ह्या संवसाराचे 120 वडील फुडारी येतले हांगा मागणे करतले जेजूचो आत्मो देंवतलो आनी ही आमचो वावर जो देवान सुरू केला तो आख्या संवसाराक मोगाचो वावर शिममेट आसलेलो मोग शिंपडावपाचो वावर आख्या संवसाराक म्हणटा पावलो Let's close our eyes for a moment, dear friends. दोळे बंद करुया आमचे सगळ्यांचे The Lord is here with us. देव आमच्या संगात आसा Jesus is walking in this place right जेजू ह्या वेळार आमच्या भोंवती वेडो घालून आसा and He wants to bless us. आनी ताका आमचेर आशिर्वाद घालून He wants His ministry to go to every part of the world. वो वावर जो सुरू जाला तो आख्या संवसाराक जेजू व्हरोंक जाय And the Lord's word will be proclaimed in every place in the world to JCL. आनी हे देवाचे राज प्रगट जातले ह्या बऱ्या वावरा उद्देशी देवान सुरवात केल्या But what Lord wants is oneness among the elders. पूण देवाक जाय एकामेकाचो एकूट ह्या वावराक As the Bible says, जसो पवित्र पुस्तक म्हणटा when the disciples along with Mother Mary spent time in upper room जेन्ना सगळे शीत सायडीन माय सांगता एकठांय जाले त्या वयल्या रुमांत and they prayed together आनी मागणी केली and oneness and one accord. एका मनान And the Peter came out and shared the first sharing, 3,000 people got saved. आनी पेद्रू भायर सरून आयलो आनी सगळ्या लोकांक शेरमाव सांगलो आनी 3,000 लोक साल्वार जाले And I believe the same thing would happen in this ministry of JCL. आनी आपण सत मानता हेच घडटले म्हूण ह्या वावरांत जो वावर चलता तितून All the elders will come from all over the world to this सगळे place. वडील आख्या संवसाराक सावन येतले And they will come together. आनी सगळे एकठांय They जातले will fellowship together. एकामेका सांगता उलयतले And they will break the bread in this place. हे सांगता मिसाचे बलिदान घडटले There will be teaching of the God's word. देवाचे उतराची सुजमणी आसतली And they spend time in fasting and prayer. आनी वेळ सारकेले मागणे करून आनी उपास करून And Jesus, your presence will come upon them, 120 of them. आनी जेजू तुजी हाजीरपण येतले 120 And the Holy Spirit of God moved to the JCLM to all over the आनी world. पवित्र आत्मो घेवन येतलो ह्या सगळ्या भाव भयणांक सगळ्या संवसाराक Father, you prepare this 120 of them. बापा तूं तांकां तयार कर 120 वडिलांक And bring them here, O God. आनी तांकां हांगा हाड दुनिया Very quickly, Jesus. जितले बेगीन जाता तितले बेगीन हाड So दुनिया the fire of the Holy Ghost will come, descend upon them with a fresh anointing. हे भाशेन पवित्र आत्म्याचो उजो सडसडीत देंवतलो सगळ्याचेर And it will turn into a mighty experience. And 120 of them go back to the different land. Preach the good news of आनी हे Jesus. भाशेन 120 जाण सगळ्या संवसाराक शिकवटले आनी भेटले जेजूचो उजो घेवन Let your promise will fulfill, Lord, quickly among the JCL ministry. तुजी भासावणी सडसडीत जावन दी दुनिया जेसीआयला वावरान दुनिया And the body of Christ will expand in and through the ministry. And the Lord, Heavenly Father, will be pleased with JCL. आनी जेजूची कूड सगळ्या संवसाराक फांकतली आनी देवाचे राज व्हड जातलें Father, we pray, O God, बापा आमी तुका वखाणटा मागता every one of JCL, दर एकटी वांगडी त्या वावराचो they pray with love. मोगान मागणी करून They pray with love. मागणे मोगान करतले And Lord bless Brother Johnson and all the members of the ministry. आनी देव ब्रदर जॉन्सनाक आनी सगळ्या वांगड्यांक आशिर्वादान करता And they will be under the mighty hand of God. आनी ते सगळे देवाच्या व्हडल्या हाताखाल वावर करतले Humble themselves. खालती जावन And they will experience your anointing and the love in the days to come. आनी आमी सगळीं देवाचो मोग अनुभवतले आनी देवाचे आशिर्वाद अनुभवतले Father, all this prayer, बापा ही सगळी मागणी we make it in the mighty and the matchless name of Jesus Christ our Lord. तुझ्या व्हडल्या नामाच्या पुता जेजूच्या नामान आमी हे करता Amen. 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 And amen. Amen. God bless you. Thank you. Thank you, brother. God bless you.